दोर दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडून आनी पावलून आनी बार्नबासा सांगाती आंत्योकेक धाडून 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बाराबोर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. 2 दूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंत्योकेक, सिरियेंत आनी सिलेसेंत विदेशा मदली आमची भाव भयण जाल्यांत तांकां नोमान करात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचामळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकश्टान घालूंक फाटीं सोरूंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नबासा आनी पावल बाराबोर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आनी सगल्यांनी थारायलां. म्हणटूच हाचे बाराबोर जुदासाक आनी सिलासाक आनी तुमचेशी आमी तुमचेशी धाडटा. ह्या चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलें वचोन तुमचेर घालिलां जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायल्या. कुड्ड्या देवांक भेटयलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलेल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बऱ्या जिवीत जोडटले. नोमान ते भायर सोरून आंत्योकेक गेले. हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पोरजा मदे दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हणया पोरजा मदे दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार जालां. तुज्या मानाक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतमे म्हज्या जागो जा. किन्नोरे सितारा जागी. फांत्याक कोट्टा जागे. जबाब पोरजा मदे दोनया तुका वाकाणटल्या. पोरजा मदे दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रा मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यंत चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकोय तुजी महिमा. जबाब पोरजा मदे दोनया तुका वाकाणटल्या. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जोय. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो ह्याचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट.
हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मोग जायते तरेचो आसता. आवय बापायचो, इश्टां मित्रांचो, मोग कुडणाऱ्यांचो, घोव बायलेचो, भुरग्यांचो, शेजाऱ्यांचो आनी शेगी खूद आपलो मोग. ह्या सगळ्या मोगाचो केंद्र आनी शेवट जावन आसा आपलें दादूसपण आनी फायदो. शुभ वर्तमानान जेजू शिसांक मोग विशीं एक नवी आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. ह्या नव्या मोगाचो केंद्र जेजू आनी स्वता आपल्याक नमुनो करून दवरता. कसलो मोग तो? मोग जाका शीम मेर ना, ल्हान व्हड ना, गरीब गिरेस्त ना, दुस्मान इश्ट ना, पातकी बागिवोन ना, जात कात ना, धर्म पळयना, रगत पळयना, शिकणार नेणार समाजान भायर आयलोल्या दोन वसूलदारांक मोग जो कसलोच वेगळोचार आनी फायदो पळयनासतना सोमेस्तांक विंगोयता तसलो मोग. ही जावन आसा नवी आज्ञा. जेजूचो मोग ताच्या जिविताच्या घडण्यांनी, चालीन आनी शिकवणेन आटापलेलो आसा. आनी तेंच तो आमकां आयज करून सगळ्याक उलो मारता. मागणें, म्हजे पेल्या सोबे तुजे मोगाचो रूपकार जावंक म्हजेशी तूं राव जेजू.